प्लीज प्लीज मातशी शांती. हांव संजू नाईक, गोमंतक भंडारी समाजाचो प्रेसिडेंट. आम्ही काल जेन्ना रामा बाबाचेर अटॅक जालो ते पळोवन सगळ्याचे काटे उबे जाले. असली घडणूक गोंयांत केन्नाच घडोवंक नासली. रामा हो सगळ्या लोकांचो आवाज आसलो आणि अख्खे गोंयचे लोक तेका सदांच तेंको दिताले. आमी सरकारा कडेन मागता ही एसटीचेर एट्रॉसिटी जाल्ली आसा. रामा हो एसटी कम्युनिटीचो मनीस, तेजेर एट्रॉसिटी जाल्ली आसा. तेका अटेम्प्ट टू मर्डर जाल्लो आसा. बाबा मातशें अवजी रावच्यात मातशें. हॅलो लुकास मातशें उगी रावात. शांती उभी रावा. Over here, everybody has the right to come and support the activists. Everybody has the right. There is no political mileage over here. Everybody gets the right to talk. Everybody is come over here to support the activists. It's not political mileage, Munda. There which political आहे जाऊ. Everybody gets the right to talk. आम्ही गोमंतक भंडारी समाज सरकाराकडे मागता. आम्ही SC ST, आम्ही OBC लोक, आम्ही रिझर्वेशनाचे लोक आणि आयज आमचेर अटॅक जायत आसा. आमची संख्या गोंयांत 60% आसा. आम्ही OBC 50 जाल्यार ST 10%. हेच सरकाराकडे मागता. प्रमोद सावंताकडे आयज पेपराचेर आयला जो कोण एकटो मांद्रेचो सरपंचाचेर अटॅक जाल्लो तितून हे 4 जण असले. काल अटॅक जाला तितून 5 असले आणि 15 दीस पयलीं आमच्या साल्वादोर दुमून गांवांत एक प्रॉपर्टी ग्रॅब जाल्ली आसा. तो ओनर ताका विचारून गेलो म्हणल्यार हेच ते मनीस 15 जण थंय येयले. हांवें पुलिशेक कॉल केलो म्हणून पावले. आयज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कवर जाल्ली आसा. आयज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कवर जाल्ली आसा. प्रमोद सावंताकडे मागता सगळ्यांचो एक दुबाव आसा. तुज्या मंत्रिमंडळाचो ज्वलंत अनुभव आसा आणि पोलीस आपले काम करतात. राजकारण्यांनी आपली तोंडां बंद करपाची गरज आसा. आज प्रत्येक राजकीय पक्षान हाची जाणविकाय घेवपाक जाय आणि म्हणून मागता रामाचो विशय हो प्रत्येक गोंयकाराचो विशय म्हणून आमी लढुया, झगडुया. आणि आज आमी ज्या आझाद मैदानाचेर जमल्यात ही क्रांती, ही मशाल आमी पेटत दवरुया. कित्याक रामा हे आमचे प्रतीक जावन आसा. तरणाट्याचो फुडार जावन आसा. गोंयचो फुडार जावन आसा. देव बरें करूं. आता मागता वेन्झी वेगसाक who wanted this movement and to support. So kindly ask Wenzy Vegas to say few words. ये गोय कोणाचे, ये गोय कोणाचे, ये गोय कोणाचे. आज जेन्ना काल रामा काणकोणकाराक जे स्ट्रेचराचेर घालून एम्ब्युलन्सांतलो भायर काडलो आनी तेन्ना तेगे जे कुडीर मार जो चोयलो ते कुडीर चोयन एक पाट चिंतपा दिसलें की असलो मार लायफान आमी कोणे केन्ना चोवूं ना. आनी आज हे भुरग्याक हो मार कित्याक मार ताका. एक एक चाबूक तेगे आंगार पडटे आमचे कुडीर पडल्या भाशेनूच ते. फकत इतलो फरक आहा इतले जे आज इंगेले तेंचेर एक मार्क ना. आज सगळ्यांगे कुडीर मार्क पडलो. आणि आज जेन्ना हांव उल मारलो आनी सगळ्यांनी एकमुखार उल मारलो आनी आज हे सगळे जे गोंयकार येयलोय आज एक वस्त उगड्यास तोडपा जाय. हे कित्याक लागून जाता? हे जाता कित्याक आमी इसरताय. प्रत्येक पार्ट हे गुंडाराज जालोले पार्ट आमी इसरताय. मुंगूल गुंडाराज जाल्ले, गँग वॉर जाल्ले आमी इसरले. रामा आज मालो आम परत इसरतले. 30 जानेवारी 2019 श्याम फातोडेकाराक
एक मारलो अशें कोण हिळ मारले तकलेक हिळे व्हिडिओचे हिळ मारले आंगार हिळ मारले श्याम फातोडेकाराक आंगार हिळ मारले रामा माल तेच भाशेन दोन्ही व्हिडिओ कंपेअर केले जाल्यार कांयच ना. हांवें काल जेन्ना उल मारलो तेन्ना म्हणले बीजेपी कार्यकर्ता ये हिंगा कित्याक ते भुरग्याक जेन्ना 30 जानेवारी मारलो तो बीजेपी कार्यकर्ता आसलो बीजेपी कार्यकर्ता आनी हाजे कित्याक म्हणटा हे जे आज बसोन आहाय तांकां कोण गेलना तुवें तांकां वोट मारलो या वोट मारना आनी हे प्रूव्ह करून दाखयल्या कित्याक ती 30 जानेवारी 2019 जी केस रजिस्टर जाल्ली आफ्टर 7 days ताजी केस नंबर जावन 315/2019 ये डीजीपी को मैं नंबर दे रहा हूं 315/219 ये आपका केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है जो उस लड़के को रामा कणकोणकर की तरह ही मारा था. और आज हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं आपसे ये होएगा कि नहीं ये आप गोवा वाले को बताओ नहीं तो आप वर्दी निकाल के गोवा से जाओ वापस. हमें दोनों केस का नतीजा चाहिए और अगर ये आप कोंकणी कित्या उलयना कित्याक तांकां समजपाक नाजाल्यार ताका परत कोणे जाल्यार सांगच पडटलें हांव कितें उलयलो तो 2019 ही केस जी जाल्ली 315/2019 हे केसी नंबर आणि आता रामा कणकोणकराची जी केस जातली आणि जी केस तेम रजिस्टर केल्या वा केला ते अजून खबर ना. हे दोन्ही कल्प्रीट सगळे मेळपा जाय आणि तांकां लायफ टायम भितर उडोवपा जाय लायफ टायम. आणि आज आमी येयल्याय नॉट बिकॉज जस्ट टू मेक दिस शो आज आमी सगळे उलोवंक जाय म्हणटरी लेट अस मार्च टू दॅट ऑफिस लेट अस मार्च देर आणि तेंगे जितल्यो ब्लू बस बोलो आहाय त्या ब्लू बसी आम वॉलंटरी वचून बसया कित्याक आम लॉ एंड ऑर्डर हातींगे पळयलें नाही आम वॉलंटरी तुगे बसी बसपा रेडी आहाय आम वॉलंटरी तुम एड्रेस आम वॉलंटरी तुम्ही जेलीन भितर घालाय कापोस्ताद आहा जाल्यार आज दाखोयाय आम येताय तुगेले जेल भरो आंदोलनाक आहाय तुम्ही रेडी येस लेट अस वॉक देर लेट अस वॉलंटरी एंटर दोज ब्लू बसीस एंड लेट देम टेक अस चोया तुगे कापोस्ताद ना जाल्यार आमी हो जो आज आमी कॉमेस केला हे आमी तुमगेले सरकाराचेर चीफ मिनिस्टराचेर डीजीपीचेर या दोगांचेर आमी हो जो आंदोलन कॉमेस केला हो आंदोलन आमी रस्त्यार वतले आणि नेपाळ असली परिस्थिती गोंयांत तुम्ही येवचे दिवचे न्हू. येते पळय 200 पुलीस पळय तुवें धरल्याय तांकां बसीन घाल आनी तो कोण एकलो 6th मॅन पळय मेळना तुका ही धाड. We are not come here to make trouble. Another very important thing I must tell all of you. ते पळय सगळी भुरगे विदाउट मास्क पळय घेवन येयलेले they were sure shot hired by somebody very powerful. Agreed? Now, in the face of all this video evidence, apong रावला खंयचो advocate will stand up for them in court. Please, advocates, I know you are right when you have to fight for your client, but not in the face of such evidence. Another thing I want to know is why all these cases of rapists, drugs, murders, yeilele fauti wrongful arrest. Don't the cops know about what is rightful address? And the last, and I don't think I should say this, but it's time to say this, I'm asking the judiciary, in the face of this evidence where they are brutally kicking up Rama there, are you going to give the accused bail based on some flimsy wrongful arrest? Ye tumi gara wachan sanga, advocatakuy sanga, and I hope the judiciary is not crumbling in this state of Goa. हांगा जमिल्ले म्हज्या गोंयकार भाव भयणीदो आनी आपुरबायच्या भुरग्यादो आज आमी गोंयकार ह्याच पवित्र भूमीन एकठांय जाले. एक क्लियर मेसेज टू डॉक्टर प्रमोद सावंत, एक क्लियर मेसेज टू दिस बीजेपी सरकार की ही हुकुमशाही ही दादागिरी ज्या पद्धतीन तुम्ही हे हायर्ड गुंड आणि हे गुंडा चोड या कॅबिनेटान आसात
त्या कॅबिनेटाच्या या गुंडांनी आज ज्या पद्धतीन बाब रामा काणकोणकाराचे अटॅक केलो, कालच्या दिसाक जेन्ना बाब रामा काणकोणकार सांगतालो हॉस्पिटलान रोगता व्हांवताली दोळ्यांनी, मार बसलोलो, बायल रोटाली, सगळे आख्या बॉडीचेर तेगेले जे मार्क्स जोरी तर चयल्यार इवन हिज प्रायव्हेट पार्ट्स दे हिट हिम इन अ वे टू शो अ थ्रेट टू ऑल ऑफ अस गोंयकार्स. आज आम्ही गोंयकार म्हणून हा कसली पॉलिटिकल पार्टी आमकां हिंगा लागोना. आज गोंयकार म्हणून जेन्ना आमी मुखार सरल्या तेन्ना आमी चिंतपाक जाय आमचो भुरग्याचो फुडार. आमचे भुरगे आज जेन्ना ह्या गोंयांत सेफ आसा काय कितें, आनी कोण हो मास्टर माइंड? एक गँग आसा गोंयांत जो नॉर्थ गोवांत ऑपरेट करता. कोण हो मास्टर माइंड? मंत्री, मुखेलमंत्री कोण? म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन सारखे जावपाक जाय. हो मास्टर माइंड ज्या पद्धतीन रामा काणकोणकाराक ह्युमिलेट केलो, दिस वॉज अ डायरेक्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी, टू स्टिफल द वॉइस ऑफ ईच अँड एव्हरी गोंयकार. And this needs to be dealt with very, very strictly. 3 पुसा अटॅक जालो आणि जेन्ना अटॅक जालो तेणे पुलिसाक स्टेटमेंट दिलो की होच एक मनीस आपणा अटॅक कोता म्हणून. जे एव्हिडन्स गॅदर करपाक जाय आशिल्ले 1 ते 1.5 वरांचे एव्हिडन्स गॅदर केले इन द नाईट एट 9 o'clock. आणि टुडे इट इज अ गोंयांत जरी तर चयल्यार हे वाडटा कित्याक? हे गुंडागिरी कित्याक गोंयांत येता? बायले कित्याक हिंगा गोंयांत येता? कित्याक? दिस इज अ फेल्युअर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and this government has to be dismissed. All of them have to go home. We do not want your dadagiri. आम्ही 7,000 सायन्स चोयली. आज as opposition, all of us, म्हाका दिसता all the political parties are gathered here. We are here as Goinkars. Together we will march towards this office. Law and order situation म्हाका दिसता आम्ही करपा नाय, पूण ह्या सरकाराक सांगता ही हुकुमशाही, ही दादागिरी जो दोतोर प्रमोद सावंत जावं हे बीजेपीचे सगळे मंत्री हे हितून हाय, ही बंद जावपाक जाय. क्रायम रेट वाडटा, मर्डर वाडटा, रेप वाडटा. ज्या पद्धतीन आज सिनियर सिटीजन इज नॉट सेफ, नो वन इज सेफ. एंड I salute Rama Kankonkar's wife for her spirit. She was there standby at the side of Rama Kankonkar telling him, you do not worry. And I would like to tell all the activists, all the Goinkars, की आम्ही ही हुकुमशाही मुखार आम्ही सगळे एकठांय जाईन. जोरी तर हो मास्टर माइंड, जो मास्टर माइंड आशिल्लो हे करपाक जोरी तर 24 hours जोरी तर अरेस्ट जायना, we will take the next call and we will make Goa, even go to the extent of doing Goa band. हे म्हाका दिसता हे जावपाक जाय आनी आमी सगळे करतले. ना नपश्चात करपा खातीर गोंयकारांनी तो करतलो म्हणून रावंक जायना. गोंयकारांनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवंक जाय. हो बाय स्टँडर इफेक्ट म्हणून तो चलचो ना. आमी सगळ्यांनी एकवटान आमचो प्रोटेस्ट दाखोवंक जाय. रामाच्या फॅमिलीक बॅक करूंक जाय आनी असले गुंडांक नाच करूंक जाय गोंयचे. हे करपाक सगळ्या भितर एकवट जाय. हो एकवट आयच्यान सुरवात जातलो अशें हांव देवा कडेन मागता. म्हणजे 2 उतरां आयकले म्हणून देव बरें करूं. सगळे जे रामाक मन काळजांतल्यान मागतात, राम आमचो राखणदार म्हणून, आज जे गोंयचे आवाज उठयतात आमचे सगळे एक्टिविस्ट, तांकां आमी सगळे राखणदार म्हणून मानतात. कारण जे जाग्यार आज गोंयाचेर अत्याचार जाता, गोंयाचेर वेगवेगळे तरेचे हांगा नाका ती संघटीत आहे, संकटाक सगळे आज आमचे एक्टिविस्ट तोंड दाखयतात. आज खरेंच हे गोंयकाराक, रामा सारख्या ज्या भुरग्याक हे इनाम फावो काय कितें, हो प्रश्न आमकां प्रत्येक गोंयकाराक पडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता कालचो जो इन्सिडेंट जाल्लो कडेन आसा, हे इन्सिडेंट आमी केन्नाच माफ करपाना. गोंयच्या सरकाराक हे इन्सिडेंट आमी बुद्ध शिकयतलेच. आनी ती शिकोवपा खातीर सगळे गोंयकारा कडेन मागता. कारण गोंयकारांनी आज विचार करपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीन हे गोंय चल्ले कडेन आसा, खऱ्या अर्थान आमच्या भुरग्यांक फुडार आसाय काय ना, आमच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक सोदताय काय ना हे सरकार. 2 फावटी रामाचेर अटॅक जालो, गेल्ली मार्चाक जाल्लो, ऑलमोस्ट जावपाक आयल्लो, आनी ह्यो फावटी सगळो अटॅक जाल्लो आसा.
म्हाका दिसता हे अटॅक फक्त एक आमकां गोंयकारांक जे कोण गोंय सांबाळपाक सोदता ह्या लोकांक मेसेज दिवपाक सोदता ताका तेणें हाफ मर्डर करून काल धाडला. ताका जर मर्डर करपाचो आशिल्लो जाल्यार काल ते मर्डर करता आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले ते. ताका मर्डर करपाक काल फ्री आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले. ताका हाफ मर्डर करून आमकां सगळ्यांक एक मेसेज दिले कडेन आसा की तुमी जे कोण गोंयचे बद्दल उलयतले तांकां आमी अशेंच करून धडू शकतले म्हणून. आमकां अशें करून शिकपाचें आसा काय ना आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा. 3 म्हयने जाले रामा टाचान आसलो आनी शंकर फौजी एडवोकेट म्हणून ते म्हाका केन्नाय फोन करता कितें आयडिया जाय जाल्यार हांव रामाक एकूच गजाल सांगतालो, तूं भुतानी अगेन्स्ट उबो रावला, तूं अभिनंदन लोढा अगेन्स्ट उबो रावला, तूं येद्या जाल्यार व्हडल्या मनशां उबो रावला, तातूंत भितर मिनिस्टर आसा, मातसो सांबाळून राव, रातचो एकलो भोंवनाका. पूण कोणीच चिंतूंक नासली दनपारच्या कडार ताका मारतले म्हणून. इतलो शॉकिंग आमकां न्यूज जालो काल जेन्ना हांव ताका हॉस्पिटलांत कॅज्युअलिटीन मेळ्ळो तेन्ना ही कुड नॉट रेकॉग्नायज, तो वॉयस रेकॉग्नायज करतालो मातसो. बायल हात धरून उबी आशिल्ली. आनी ही परिस्थिती प्रत्येक गोंयकाराची आसपाक शकता, फाल्यां म्हजी आसपाक शकता, तुजी आसपाक शकता, हांगा आशिल्ल्या आनी हांगा येवपाक जे भिता पळय गोंयकार तांची ही परिस्थिती आसपाक शकता. तेन्ना जागे जायात गोंयकारांनो. आमी सदांच सांगून सांगून थकले, जागे जायात. म्हाका काय पडले ना हो विचार बंद करात. ताचे म्हाका दिसता पॉलिटिकल एक्टिव्हिस्ट सगळ्यांनी तेच सांगलां, गोंयकारांक उठचे पडटले. परशुरामाची भूमी म्हणटा, भारतीय जनता पार्टीन आतां एक परशुरामाचो स्टॅच्यू घालून घातला, पूण ताचें कांय चलना अशें दिसपाक लागलां आमकां. पूण ना, तो स्टॅच्यू घालपाकय आज अशी परिस्थिती आसा की परशुरामानी राम आसा आनी रामाचेर घालो होच परशुरामाचो बाण हांचो नाश करतलो. आनी म्हाका दिसता तो नाश सुरू जाला. रामाचो जेन्ना बायलेन हात धरिल्लो ताणें सांगलें, अमित आयला, ताणें सांगलें सर हात सोडनाका. हांव म्हणलें तुजो हात सोडपाक आमी येवना हांगा, तुजो हात धरपाक आयला. आनी प्रत्येक गोंयकार जाका स्वाभिमान आसा, प्रत्येक गोंयकार जाका रामाचेर अटॅक जाला ताजो जर दुख आसा जाल्यार त्या गोंयकारांनी एकठांय जावचें पडटलें. एज पॉलिटिकल सर्कल आमी जे सगळे आज पार्टी हांगा आसा, राजकारण म्हणून न्ही पूण एक गोंयकार म्हणून एक उलो मारतले. आमी डिसिजन घेता कितें करपाचें आसता तें, तुमकां सांगतले गोंय बंद करपाचें कितें आसता तें. म्हाका जर सगळे लिडर्स ते उलयल्या अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम. बीजेपीचे जे लोक आसा, तुमच्या घरान जर भाव आसा, तुमचो जर घोव त्या पोझिशनार आशिल्लो जाल्यार इमॅजिन करा तांची परिस्थिती कितें आसपाची ती. जाल्यार भायर सरपाची गरज आसा. आज गरज आसा गोंयकारान जागो जावपाची. सो एकूच उलो मारता गोंयकारांक, सगळे सोडात, जागे जायात, ना जाल्यार एक दीस कायमचे न्हिदतले. देव बरें करूं. रामाचेर अटॅक जाला आनी रामाचेर अटॅक कित्याक जाला? कित्याक रामा गोंय वाचोवपाक लागून उलयता. जर तर खंय दोंगर कापले जाल्यार थंय रामा उबो आसता. रस्त्यार फोड पडले जाल्यार शंकर पळजी आनी रामा काणकोणकार मुखार आसता. म्हाका दिसता आज हो डेमोक्रेसीचेर अटॅक आसा. आमचे लिडर सगळ्यांनी म्हाका दिसता उलो मारला की सगळे गोंयकार आज उठपाक जाय. आज हांगा आझाद मैदानाचेर एक काही हजार लोक आयले म्हणून जावचे ना. म्हाका दिसता हो करप्ट प्रमोद सावंताच्या सरकाराक म्हाका दिसता आमकां उत्तर दिवचें पडटलें. आमचे सगळे बाकीचे एक्टिव्हिस्ट, पॉलिटिकल लिडर, सोशल एक्टिव्हिस्ट आमचे डिस्कस करून म्हाका दिसता सोमारा गोंय बंद करचें पडटलें आनी प्रत्येक गोंयकाराक रस्त्यार येवचें पडटलें. देव बरें करूं. फक्त एक गोंयकार म्हणून जो रामा काणकोणकाराचेर काल जो हल्लो जालो, अशे कितलेशे जाणांचेर हल्ले जायत आसा. जेन्ना कोण सत्या खातीर उलोवपाक सोदता, सत्याच्या मार्गान वचपाक सोदता, त्या मार्गाचेर वयता जाल्यार आयज हो जो बीजेपी सरकार आसा हो तेंचेर हल्लो करता. कारण कितें आसा? कित्याक जेन्ना एक अटॅक जालो आनी तेजे अटॅक जाले नंतर अरेस्टूय केले, तांकां सोडले आनी परत तेच मनीस परत अटॅक करता. म्हणल्यार हितून कळटा की हो सरकार जो आसा हो सरकार हांकां पूर्णपणान सपोर्ट करता. आनी हेच्या पयलूय सांगलेले, जेन्ना विधानसभेन आमदारांक उलोवपाक रायट दिना, आमदारांक भायर काडटा, ह्या विधानसभेन जेन्ना आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांनी आमकां निवडून दिला आनी आमकां पासून भायर मारता. म्हटल्यार हो जो सत्ताधारी सरकार जो आसा हो बीजेपीचो हो सालादार रूल केल्लो आसा. हांगा इतली हुकुमशाही जाल्ली आसा. हांगा युपी बिहाराच्या भशेन आयज दिन दहाडे मारहाण करता. जेन्ना आमी काल रामाक पळयलो असले तरेन मारला की फाटी फुडें कांयच पळोवंक ना. म्हटल्यार जीव घेणो सारको हल्लो जो आसा हो कालच्या दिसा जालो. आनी हो गोंयच्या इतिहासान आमी हेच्या पयलो अशें तरी कांयच पळयनासलें. मात ह्या थोड्याच एक म्हयन्या भितर, 1.5 म्हयन्या भितर 4 अशे हल्ले जाले. एक मडगांवान जालो, एक होण्या जालो, एक मांद्रे जालो आनी हो पणजे जालो. आयज पणजे सारखे हितून जी स्मार्ट सिटी आमी म्हणटा,
ह्या सिटीन अशें हल्ले जाता. आनी काल आमी जेन्ना पळयताले, जेन्ना जीएमसीन गेले की एडमीट केल्या त्या वळा भायर एक बसून पुलीस नासलो. म्हटल्यार आयज आमचे गोंयकार कशे जगतले जेन्ना दिन दहाडे मारता, दिन दहाडे फोडटा. आमकां गोंयकारांनी आयज आपूण कितें आसा तो दाखोवचें पडटलें. आयज सगळे अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल हे पार्टीज जावं एक्टिविस्ट सगळे एकटे हांगा येयल्ले आसा. तो एकूच कारण आसा की आमकां जस्टीस जाय, गोंयकारांक जस्टीस जाय. कित्याक अशें समज आसा की कितलेशे आमचे भुरगे जे आसा ते आवाज काडटा, गोंया खातीर काडटा. आयज कोण पळयना, फाटी फुडें पळयना की कितें जातलें आमचें. हांगा बाउन्सर दवरिता, ते बाउन्सरांक पासून भियान आसतना ते भितर वयता. भियाना एक फियरलेसली वयता. आनी हो जो फियरलेस आसा तो फियर फॅक्टर काबार करपाक सोदता हो बीजेपी सरकार. आनी हांव परत एकदा याद करपाक सोदता, हांव एक सुटकेस सुदाराचो नातू. आनी अशे कितलेशे जाण आसा ज्यांच्यांनी झूज दिल्ले, त्यांच्या आवय बापायनी झूज दिल्ले, त्यांच्या आजा पणजांनी झूज दिल्ले गोंय स्वतंत्र जावपाक. आनी आमी पासून हे झूज दितले. ह्या बीजेपी सरकाराक आमी दिवपाचे ना. तुम्ही दादागिरी करा, तुम्ही मारा फोडा, आमकां भितर उडया. हेच्या पयलीं आमचे कितलेशे केसी घातल्या, अशे बाकीच्यांचेरूय केसी घातल्या. तुम्ही केसी घालपाच्यो केसी घाला, पण आमी फरक पडना आमकां. हेच्या पयलू दादागिरी जे पुर्तुगीज येयल्ले तेंच्यांनी दादागिरी, ब्रिटिशांनी दादागिरी केली, पण ती दादागिरी खोपावंक ना. ह्या बीजेपी सरकाराची दादागिरी खोपची ना आनी आमी खोपोवन घेवपाचें ना. सगळे गोंयकार म्हणून एकटे रावतले, कितें आसूं आमी फाटी फुडें पळोवपाचें ना. आनी अशें समज जालें फुडें कितें जातलें हेची जबाबदारी ह्या मुखेलमंत्री जो प्रमोद सावंत आसा हेंच्यांनी घेवची पडटली. देव बरें करूं. ती मिटींग आसा, सगळे गोंयकार उल मारून हांगा आयिल्ले आसात. म्हाका दिसता विलास मेथर हेजें नांव न घेतले शिवाय आयज आमी मिटींग प्रोटेस्ट कंप्लीट करपाक शकनात. 2020 ज्या तरेन विलास मेथराक जो एक आरटीआय एक्टिव्हिस्ट, एक बिल्डरा अगेन्स्ट आरटीआय घातली म्हणून तेका जळून मारलो, म्हणजे जिते मनशा एक एक्टिव्हिस्टाक जळून मारलो. ही परिस्थिती 2020 जाली आनी हे तांकां पचलें अशें तांकां दिसलां. त्याच्या नंतर कितलेशेच एक्टिव्हिस्टाचेर हल्लो जालो, रामाचेर 3 फावटी हल्लो जालो. आयज म्हाका दिसता गोंय पेटोवन उडपाची गरज आसा. सरकाराक क्लियर सिग्नल दिवपाची गरज आसा की गोंयकार आमी फाटले रावची ना. हितून हांव 3च गोश्टी सांगता. एक म्हणजे आयज प्रत्येक जाण उलयतात की हातूंत मुख्यमंत्री आसा काय हातूंत मंत्री आसा. हो जेन्ना लोकांक दुबाव येता हेचो अर्थ ह्या सरकाराचेर लोकांचो विश्वास ना. त्या खातीर मुख्यमंत्र्यान क्लियर स्टेटमेंट करची गरज आसा की हितूंत हो जो अटॅक जाला तो गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर अटॅक काय हो आनी कसलो अटॅक हेजेर क्लियर स्टँड मुख्यमंत्र्याक दिवचो पडटलो. नंबर 2, डीजीपीन इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन करून जो मास्टर माइंड आसा ताका मुखार हाडचो पडटलो. कारण आमी पळयलां जॉब जे स्कॅम जाले, कॅश फॉर जॉब, हाका जेन्ना एक्च्युअली एक्युजडां अरेस्ट केले आनी तेणी जेंची कोणाची नांव सांगली तेका भितर धरून ती केस काबार केल्ली आसा. ही गोंयकारांच्या मुखार आसा. ही केस तशी जावची ना हेची आमी तयारी घेवची पडटली. हो उलो मारता. देव बरें करूं. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली ride, slowly matching vibe. Activa, 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 first love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया path, click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar. La 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 la. Smart key and smart away. Go freewheeling and fly away. Activa, Activa, Activa. First fight bole to Activa. Life ko do new start. Make a move in the world, cool and smart. हर सफर का happy part. Activa, Activa, Activa. Activa, Activa. Scooter bole to Activa. Scooter मजे Activa.